रस्ते कुशीक कळमेत पडलेल्या गाडयांक लागून मडगांव शार विद्रूप जाला। ह्या स्क्रॅप गाडयांक लागून येरादारेक आडमेळी येतात। वट्ट 98 स्क्रॅप गाडयांची नोंद जाल्या। वेगीच ती उखलून व्हरतले, मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले। गोंयभर तश्यो रस्त्या कुशीक कळमेत पडिल्ल्यो बंद गाडयो दिश्टी पडटात। अनैतीक आनी गुन्यांवकारी घडणुकांक ही कळमेत पडिल्लीं वाहनां आलाशिरो दितात, येरादारेक आडमेळी निर्माण करतात। मडगांवां साभार वाठारांनी अश्यो गाडयो रस्त्या देगेक कळमेत पडल्यात। ताचेर पालिकेन कारवाय करपाचें थारायलां। मडगांव सिटीची आता सगळे स्क्रॅप जाल्ले आसा आनी मडगांव सिटीचे सगळे सुंदरकाय वता, ताचेर तुमी कितें एक्शन केलें? कित्याक फाटले वास्कोन वास्को म्युनिसिपालिटीन एक्शन केल्ली घेतिल्ली की तेंच्यांनी काडिल्ले तेंच्या वाड्यातले, तशें तुमचें कितें आसा प्लॅन? ना, एबंडंट व्हेकल जे आसा पळय, एबंडंट व्हेकलचो हाजो इश्यू 1 म्हयनो पयलीं आमी आतां घेतिल्लो। आतां पयर आमची कलेक्टरा बरोबर मिटींग जाली, सो हो इश्यू आमी कलेक्टरा समोरय मांडला। सो जे लिस्ट आमी आसा जवळ टोटल 98 व्हेकल्स, एबंडंट व्हेकल्स आमी आयडेंटिफाय केल्या। आमी कशें आयडेंटिफाय केल्या? विथ नंबर आनी गाडी कसली आनी तातूंत खंय आसा। एबंडंट व्हेकल्स सिटीच्या मेन रोडार खंयच ना। कशें आसा, इंटरनल रोडाचेर, म्हणजे इंटरनल रोडाचेर फॉर एग्जाम्पल आख्या बायपास रोड आसा, तातूंत एक सायडीन आसा, अश्यो वेगळ्या भागांनी त्यो आयडेंटिफाय आसा। पूण ताका कितें आहा, त्यो एबंडंट व्हेकल्स थंयच्यो काडटलो व्हरतलो जाल्यार ताका थोडो इल्लो प्रोसिजर आसता, तो प्रोसिजर करचो पडटा। सो ऑलरेडी ताजे आमी लेटरां ताजे इवन म्हाका हांगा फायली मेळटले, एक DMAकूय म्युनिसिपालिटीन लेटर बरयले कडेन, DMAकूय इन्फॉर्म करचें पडटा कळ्ळें न्ही। सो थोड्या दिसां भितर आमी सगळें आयडेंटिफाय करून कलेक्टराचो रिपोर्ट घेवपाक जाय आनी कशे पर्यंत तेमकां डिस्पोज करपाक मेळटा। म्हाका तांची क्रायटेरिया अजून खबर ना कितें म्हणटा ती, म्हणजे कशे पर्यंत दिलो बाबा त्यो रजिस्टर केल्ले कडेन आसता, त्यो 15 वर्सां जाल्ले ओल्ड गाडयो त्योय पळोवचे पडटा। तें सगळें पळोवन आमी डिसिजन करतले आनी डिसिजन जालें म्हणटकीर आमी तुमकां ब्रीफ करतले केन्ना काडपाचें काय म्हणून। पूण गाडयो एबंडंट काडपाच्यो गरजेच्यो, कारण त्यो लोकांक खुबशे ट्राफिकाक ऑब्स्ट्रक्शन करता। सिटींतूय म्हणल्या प्रमाणे सिटीची ब्युटिफाय थोड्यो गाडये कडेन आसा, थोडे कडेन लाशिल्ले गाडी थंय आसा, उजो लागिल्ल्यो गाडयो काळ पोस कसो जावन आसा। सो हातूंतल्यान ते एरियेची ब्युटिफाय वेस्ट दिसता। सो डेफिनेटली आय वील वर्क ऑन दॅट। आयज खरें म्हटल्यार जे पळय म्हाज्या वॉर्डान पयर एक अशी कंप्लेन आयल्या, हांवें पळयल्या की एबंडंट ज्यो पळय व्हेकल्स आसता, मिन्स दोज पीपल आर किपींग फॉर 1 year लायक दॅट, दोज व्हेकल्स आर लायिंग देर ओनली ऑन दॅट प्लेस, म्हणजे लोकांक त्रास जाता। आतां एकी कडेन पळय मजीद आसा म्हाज्या वॉर्डान अब्रार मजीद, ताजे समोर आतां गाडयो पडून कितले म्हयने जाले गाडी पडून जाले आनी त्या लोकांक त्रास जाता। सो लोकांनी जे पर्यंत सांगलें म्हाका तो पर्यंत हांवें एक्शन घेवपाची ताजेर चेअरपर्सनाक आनी COक लेटर केलां। आनी म्हज्या वॉर्डान तशें मडगांव एरियेन सुद्दां थोड्यो गाडयो अश्योच आसा, त्यो काडपाची गरज अत्यंत गरज आसा। एटलिस्ट तांकां एक तर नोटीस धाडपाची, चेअरपर्सना CO नोटीस धाडपाची, 7 दिसां भितर बेवारशी गाडयो कितें आसा त्यो तुमी तुमच्यो काडच्यो म्हणून, ना जाल्यार तांकां एक तर चलान नाल्यार त्यो गाडयो थंयच्यान उबारपाच्यो, नाल्यार एक तर म्युनिसिपालिटीन सीज करपाची, ही सारकी आवश्यकता आसा आमच्या हितून। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।